What about exams, sir? Exams are also postponed. We are postponing. Higher education. Even though first board exams postponed करता, हाँ. we are board exams also postponing. आम्ही 9th standard आणि 11th standard exams we are taking the decision on 31st of March. रिवाइव करतले डिसिजन त्यांना डिसिजन घेतले की तांच्यो एग्जामी जातल्यो काय ना त्यो आणि बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो पोस्टपोन केल्या त्यो 31st of March रिवाइव जातले त्यांना तांचे पेपर्स केन्ना आसतले हे त्यांना डिसिजन जातले. हायर एज्युकेशन आणि टेक्निकल एज्युकेशन. हायर एड्युकेशन आणि टेक्निकल एड्युकेशनच्यो एग्जाम सुद्धा जेन्ना 29 मार्चाक परत जेन्ना रिव्यू मिटींग जातली त्या वेळार डिसिजन जातले की केन्ना घेवपाचो तेन्नाची स्थिती पळोवन कितें करपाचें हें ठरतलें. एग्जामी ज्यो जाल्ल्यो पळय न्हू तेंचे पेपर करेक्शन चालू आनी खुबश्यो टिचरी एके स्कुलान ते सगळे आसा त्याच जाग्यार स्टॉप जातले. ताच्या उपरांत स्कूल कंप्लिटली बंद आसतले कोण वयचे ना भितर कशी. स्कुलांत तांचो जो प्रोसिजर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन रिगार्डिंग दॅट दे विल टेक द डिसिजन. बट एक्झाम्स करेक्शनच्या बाबतीत आमकां एट अ टायम सध्या स्टॉप करून ताजेर विचार करचो.